तंत्रीक कारणाक लागून FC गोवाचे टिमीक व्हरपी विमानाक कळाव जालो। विमान सारकें नाशिल्ल्यान सांजे दुसरे विमानाची व्यवस्था केली। सकाळी मिग विमानाक जाल्ले अपघाताक लागून विमानाक वगत जावंक ना म्हूण एअरपोर्ट डायरेक्टर BCH नेगीन स्पश्ट केलां। कोलकाता जावपी FC गोवाची ATK आडची ISL मॅच आतां 9 मेरेन सुरू जावंक शकना म्हूण ISL आयोजकांनी कळयलां। मंगळारा FC गोवाक कोलकाता व्हरपाक आयिल्ली चार्टर्ड फ्लायटीक तंत्रिकी प्रॉब्लेम जाल्ल्यान विमान परतलें। कितें म्हूण घडलें एक्चुअली? काय ना, म्हाज्या फ्लायटीचेर प्रॉब्लम आसले दिसता म्हाका। मात आमी आतां वयता आनी आतां आमी डायरेक्ट येयलो। कितले वेळ उरले सर तुमी भितर हांगा काल आमी ना फॉल्ट पावले उपरांत तेंच्यांनी मागीर सांगलें की जावचें ना म्हणून आयज वचपाक। मागीर आमी सकाळ फुडें ट्राय केलें, मात सकाळ फुडें जावना। आतां ह्या टायमार तेंच्यांनी एक अरेंज केल्या, सो आमी डायरेक्ट वचून गेलो। बुधवारा दनपाराय विमान टायमार सुटूंक ना। So we are traveling now to Kolkata and we are going to play the match. So keep supporting the same way. Inshallah we'll win this match. हाचे कारण मिग विमानाचो अपघात न्हय अशें एअरपोर्ट संचालक BSH नेगी म्हणटा। 27 वरांचो हो डिले जातकीच सुमार 6:15 प्लेन कोलकाता वचूंक टेक ऑफ जालें अशें समजता। आर्मी डे जरी 15 तारखेर असलो तरी ताचे सेलेब्रेशन 7 तारखेर रन फॉर युनिटी आणि रन फॉर जवान एकाच दिसा घडोवन हाडून सुवाळो सुरू जातलो। बांबोळे ASAG स्टेडियमार आयतारा सकाळी 7:00 5 आणि 10 किलोमीटराचे 2 रन जातले। Run for Unity, that is Rashtriya Ekta, and Run for Jawan is being organized by Military Station, Goa, All Goa Ex-Servicemen Welfare Association. It is powered by the Rotary Club of Parvarim and Event Basket. The aim of the run to raise the fund, which will be utilized for supporting the welfare of ex-servicemen, Veer Naris, and the widows. One side of the road will be blocked. There will be sufficient amount of hydration for the athletes. We are also making sure the ambulance is there in case of any untoward incident to take care. We will be having physiotherapists also in tow. All the participants also will be given a breakfast after the event. The route will be like Bambolim Stadium towards GMC, Air India, All India Radio, then the Oshel Junction, and return back towards again stadium. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।